नमस्कार इश्टानो. आयचो विशय परत एकदा भोमा. आयचो व्हिडिओ काडपाचें आनी एक खाशेलें कारण आहा म्हटल्यार भोमाच्या संदर्भान आमकां आनीक थोडी म्हायती आतां मेळ्ळेली आसा ती तुमच्या समोर प्रस्तुत करपाक आनी एक अपील करपाक. तर सुरवातीक म्हटल्यार अजून पर्यंत सारांश घेवपाचो म्हटल्यार कितें आसा भोमाचो विशय म्हटल्यार तेंचो आतां रोड वायडनिंगाक लागून लँड एक्विजिशन जाल्लेलें आसा, गॅजेटान घातलेलें आहा गोंय सरकारान. आनी त्या रोड वायडनिंगाक देवळाक खुबशीं घरां वयता, पूण सरकार सांगता 4च घरां वयता आनी बाकीची खंय गटरांचेर बांदलेली घरां आहा खंय ती गोंयकारांची, ती गटरांचेर बांदलेली म्हणून ते आतां संबोधीत करतात. आनी देवळां वयता, जे देवळां म्हटल्यार आमचे ईश्वर देवाची जी तुळस आहा, दिपस्तंभ आसा, मागीर फुडें गेले जाल्यार सती देवीची जी घुमटी आसा जितून रोयण आसा, हे सगळे रस्ते कुशीकूच आसा. जे हातभर सुद्दां रस्तो वाडयत जाल्यार हे थंयसरल्यान काडचे पडटा. आनी तरी आसतना आतां हिंदू धर्म राखपी जी सरकार आसा ती आतां देवळांचेरूच हात घालपाक फुडें सरलेली आहा, मुगल जाला ती. तर आजून पर्यंत सारांश हो. हेज्या फुडें आमी तेन्नाय सांगलेलें, आतांय परत एकदां सांगता, रिजनल प्लॅनान बायपासाचें प्रोविजन आहा जे तेन्ना मनोहर पर्रीकारान इन्सर्ट केल्लेले, कित्याक अशे विशय येताले रस्त्या रुंदीकरणाक लागून. तेणी ते पयलींच चिंतलेले आनी रिजनल प्लॅनान घालून घेतलेले अशें गांवचे लोक सांगता. रिजनल प्लॅन पळयत जाल्यार दिसताय बीन ते. तर आतां जेन्ना आमी मातशे फुडें वचून सोद लावपाचो प्रयत्न केलो तर आमकां अशें आदळून येयलें की तो बायपास रोडाचो जो सुरवातीचो स्ट्रेच आहा, सर्वे नंबर 18 आनी सर्वे नंबर 19, हे दोनूय सर्वे नंबर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या रेकॉर्ड्स ऑफ रायटान दाखयता, म्हटल्यार गोंय सरकाराचेच. तांकां आनीक एक्विजिशन बीन ह्या जाग्यांक लागून करपाची गरज ना. आनी हे व्हडले व्हडले जागे आहा, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द बायपास रोड ह्या दोन जाग्यांनीच भरता. तरी आसतना गोंय सरकाराक बायपासाचें ऑप्शन घेवपाचें ना. मातसो तो बायपास रोड फुडें गेलो काय एक सर्वे नंबर येता 39/6. त्या सर्वे नंबराक ह्या भाजप गव्हर्मेंटान 2011 16B तर्फे तो प्रपोज रोड काडपाचो म्हणून एप्रुवल दिल्लो. आनी एप्लिकंट कोण? वॉलस इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून, रियल इस्टेट. परत एकदां लोकांक याद करून दिवपाक सोदता, जेन्ना तुमी रियल इस्टेट ब्रोकर्स निवडून दिता सरकार चलोवपाक, हे अशेंच घडटले. तेन्ना मागीर गोंयकारांची घरां बिरां देवळां बीन कांयच दिसचेली ना. तांकां ती गटरा वयले स्ट्रक्चर्स कशे दिसपाक लागतले. गोंयकारांनो, आनीक सहन करपाचे वेळ उरलेलो ना, पाशयास काडपाचो वेळ उरलेलो ना. आमकां गोंयकारांकूच आतां एकामेकाक आदार करपाचो वेळ येयल्लो आसा. आयज भोमा, काल पोंबुर्फा, तेज्या पयलीं पेडण्यां तर आतां कॅसिनोवाल्यांक तेंच्यांनी विकून सोडलेलो आहा. कालूच आयकूंक येयला की थंयसर आतां सनबर्नूय करता म्हूण मोपा एअरपोर्टाच्या परिसरांत. तर आमकां आतां एकामेकाक आदार दिवपाचो वेळ येयल्लो आहा. तर ह्या संदर्भान फाल्यां आयतारा 27 तारखेक 27 ऑगस्ट सकाळीं 10:30 ते दनपारां 1 पर्यंत भोमा गांवांत प्रोटेस्ट दवरला ह्या लँड इक्विजिशनाचे निशेध करपाक. तर तुमच्या लोकां कडेन मागता हांव की आयज आमी एक डिसिजन घेवया, निर्णय घेवया की फाल्यां आमी सगळे जाण भोमा या, तांकां तेंको दिवया, तांकां आदार करया. आयज तांकां आमची गरज आहा, फाल्यां आमकां तेंची गरज आसतली. तर आयज जेन्ना तांकां गरज आसा आमी तांकां आदार करपाक या. 10:30 ते 1 पर्यंत मातसो वेळ काडा आनी भोमा येया. जेंकां कोणाक जमचें ना येवपाक तांकां हो एक फोन नंबर घालता हांव, ताचें नांव संजय नायक. तो भोमचो रहिवासी थंयसरलो, विलेजर तो लोकल. ताका फोन करचो तुमी आनी तांकां फक्त एक सहानुभुतीक लागून, एक आधाराक लागून सांगचें की आमी तुमच्या वांगडा आसा. हो फोन नंबर घालता. तेजी परमिशन घेतला हांवें घालपाक. सो कृपा करून जेंकां कोणाक जमचें ना फाल्यां येवपाक तेंच्यांनी फोन करचो. स्पेशली जे आमचे गोंयकार भाव भायर बीन आसा, आमी कांय डोनेशन बिनेशन मागना हांगासर, एक क्लियर करपाक सोदता. फक्त तुमचो आशिर्वाद जाय, सपोर्ट जाय. सपोर्ट करचो. अशेंच करून आमी गोंय वाचोवं शकता. नाल्यार हे BJP वाले आहा पळय ते मुगल आनी पोर्तुगीजा पेक्षा पास जाल्लेले आहा सद्याक.
त्या गोंयकारांकूच गोंयच्यान धांवडोवन घालपाक सोदता. विचार करया आमी आनी एकामेकाक सपोर्ट करया. देव बरें करूं.